चलले आपणाच्या डायरेक्शनान. कोणी कान भरले न्हू कुचू 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 नो लोकांचे चड बरें चित्ता आणि चड नो टायम दिता त्या खातीर आमकां कुसलेल्यो नेवऱ्यो गावता नऱ्यो. लोक येता आसतना म्हणून म्हाका अशें जालें अशें जाता. आनी जेन्ना त्या मनशाक हेल्प पावली न्हू मागीर मनीस वय मागीर मनशाचो सारको रुबाबूच चेंज जाता. कापास तसा जाता. कापास तसा जाता मागीर. नाल्यार थोडे जाण अशे खूब प्रॉमिस करतात बाबा आय विल बी विथ यू आनी फॉरएव्हर फोन मार कितें आहा जाल्यार फोन मार आमकां आमणाच्या मामीक मार फोन हे ते मार फोन आनी एट द एंड मागीर नंबर काडून डिलीट करप बीन मागीर. Yes, my bro. And I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. ओके सो गाईज वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन नो गा. हय आनी आयज आमी चिंत्ताली की पळोवया खंय तरी वयपाक. आनी आयज आमच्या रुमाचेर न्हू हांगासर एका चेडवाचो ल्हान भुरग्याचो बर्थडे आसा न्हू गो. हय ओके सो गाईज तुमकां कितें सांगूंक सोदता की एवरीथींग इज नॉट परमनंट इन लायफ न्हू गो. हय आतां पळय कोण फ्रेंड्स आसता, कोण फॅमिली मेंबर्स आसता, कोणाचे रिलेशन आसता, कोणाचे आनी कितें आसता यू नो समवेर समवॉट एक टायमार न्हू एक परमनंट आसता न्हू गो. पण एवरी टायम इट्स नॉट द सेम. म्हणजे सदींच परमनंट वस्तू तुमच्या वांगडा आसच्यो ना. फॉर एग्जाम्पल आमकांय बाबा अशें खूब लोकांनी हें न्हू कितें म्हणटा ते आमचे प्रॉमीस दिले आमी तुमच्या वांगडा रावतली सदांच आसतली आनी हें तें करून आनी एट द एंड मागीर नंबर डिलीट करपाचो आनी मदींच मागीर कॉल मारपाचो आनी विचारलें काय नंबर कित्याक डिलीट केला काय म्हणटा ना आपूण करूंक ना न्हू. हय तशें पासून लोक घे म्हणून आसा आमी करूंक ना म्हणटात तशें. सो कितें आहा ती पचकेपणां न्हू आमकां आवडना. मनीस लायफानसून पयस वयता जाल्यार डायरेक्ट वयपाचो. ब्लॉक कर डिलीट कर चलोंक लाग. सेम वे अंकिता तशेंच करता. आपणाक बाबा खंयचो मनीस तर आवडना तर कितें तरी अशें तेका खंय तरी रॉंग कहें दिसता त्या मनशाच्या तोंडाक लागच्या परस न्हू काडलें डिलीट केलें ब्लॉक केलो उडयलो काडून सायडीक कोत काबार. कित्याक बेश्टें फुडल्या मनशाच्या तोंडाक लागपाचें. आणि केन्नाच बाबा अशें चिंतून घेवं नाका की ह्यो बाबा आपणाचो बरो मागपी ह्यो आपणाचो सदांच वांगडा आसतलो म्हणून. आवय बापाय शिवाय आवय बापूय शिवाय फ्रेंड तुमचे हमेशा तुमच्या वांगडा आसचे ना. फॅमिली मेंबर गर्लफ्रेंड जावं बॉयफ्रेंड जावं सदीत आसचो ना. मनीस कामा पुरती मामा आसता. थोडे जे आसता ते बरे आसता. फॉर एग्जाम्पल आमचो एलिस्टर बाब तो खरो फ्रेंड तेका न्हू तेच्या तोंडाचेर हें ना कितें म्हणटा ते आमचे हेका आपूण फ्रेंड केला ह्या खातीर हेजी आपणाक अशी गरज आसा जावं हेजी आपणाक अशी आहा जावं म्हाका तेजी तशी आहा तशें ना. हो भुरगो जो आसा न्हू तो सारको जेन्युअन फ्रेंड. खूब फ्रेंडूय म्हणूं शकना तूं फॅमिली न्हू गो. तशेंच आमचो आनी एकलो आसा फॅमिली मेंबर जूड म्हणून आसा. सो सेम हे दोगूय एलिस्टर जूड हे एक हेजे कळ्ळें तुमकां. तेंच्यांनी न्हू लायफान अपसायड डावन पळयलेली आसा त्रास पळयलेलो आसा कश्ट केल्ले मेहनत केल्लेली आसा फ्रॉम 0 to 100 तेंच्यांनी लायफ पळयलेली आसा. लोक कशे स्ट्रगल करतात लोक कशी मस्ती करतात तोंडाक तोंड कशें करतात यू नो फॅमिलींतले भायले लोक कशे आसता हे तेंच्यांनी लायफ न्हू स्ट्रगल केल्लेली आसा लायफान पळयलेलें आसा शिकला म्हणून ते कितें करतात. सदीत आतां आमच्या वांगडा आसात न्हू हे दोन भुरग्यांचे तुका सांगता तुमकां जूड आनी एलिस्टराचे सदीत न्हू केन्ना रॉंग कितें सांगिनात. आनी कितें रॉंग आहा जाल्यार पयलीं सांगता ब्रो दीस इज रॉंग हा तुवें कितें करता पळय तें रॉंग. आमकांय बरें दिसता की आमच्या फाटल्यान न्हू कोण तरी आहा कसो बॅकबोन कसो आहा खरेंच हेंची दोगांची थापटा पासून पडत न्हू आय विल बी द हॅपियस्ट पर्सन इन माय लायफ की म्हाका बाबा खंय तरी हांव रॉंग वयता जाल्यार ही म्हाका आफयता आडयतात म्हणून दोगांय न्हू हे दोन भुरगे म्हाका आडयतात. अशें फ्रेंडशीप जावपाक न्हू व्हेरी व्हेरी रेर संवसारान. अशी फ्रेंडशीप जावप म्हणजे देवाचे उपकार यू नो. म्हाका खबर ना हांवें कितें तरी खंय तरी लायफान बरें केलां आसतलें की म्हाका इतली बरी फॅमिली मेळ्ळी. सो फिलींग रियली गूड अँड प्रावड की अशी फॅमिली आमच्या वांगडा आसा. नाल्यार थोडे जाण अशे खूब प्रॉमीस करतात बाबा आय विल बी विथ यू आनी फॉरएव्हर फोन मार कितें आहा जाल्यार फोन मार आमकां आमणाच्या मामीक मार फोन हे ते मार फोन आनी एट द एंड मागीर नंबर काडून डिलीट करप बीन मागीर
कोणी आनीक कोण गावलो युट्यूबर जाल्यार तेंच्या वांगडा मागीर कॉन्वर्जेशन, मागीर आमी जाली ओल्ड. तशें आसता लोकांचें तें, आमी तेंकां काय करूं शकना कळ्ळें न्हू अशें. आनी कितें म्हणपाचें आनी आमकां कितें घंटा फरक पडना कितें कोण उलय ना उलय. फक्त हे 2 मनीस जे हांवें तुमकां आयज सांगला ते तर पयस केले जाल्यार तकली मॅड जातली म्हाजी सारकी न्हू. सारकें. सो हेंचो एक अलग अलग सारको हेंचो एक अलग सिनारियो आहा लायफान म्हाज्या. कितें केलें आमचें न्हू कॉन्वर्जेशन चालूच आसता. कॉल केलो उलयलो, एक दीस उलयना जाल्यार मागीर टेन्शन जाता बाबा कित्याक उलयना, कित्याक फोन मारूंक ना तशें. ही पळय फाटल्यान पळय, ही पळय झूम करून दाखयता ही पळय. ओके. सो आतां आमचें कितें आसता, थोडे फॅमिली अशें आसता की वांगडा आहा जाल्यार आसा, थोडी वांगडा ना जाल्यार तुमकां सांगी पसून ना, ते डायरेक्ट चल्ले न्हू आपणाच्या डायरेक्शनान. कोणी कान भरले न्हू कुचू 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 केले हय चल गेले पयस थंयसरल्यान न्हू गो. सो तशी असले लोक संवसारान घे म्हणून आसा. असल्यांक केन्नाच कितें वायट म्हणपाचें ना, इग्नोर करपाचें, लेट देम गो म्हणपाचें न्हू. सारकें. आमी न्हू लोकांचे चड बरें चित्ता आनी चड न्हू टायम दिता, त्या खातीर आमकां कुसलेल्यो नेवऱ्यो गावता हय, आमी कोणाचें बरें करता, आमचो एफर्ट दिता, आमी टायम काडटा. आमकां जिवाक बरें ना पसून जाल्यार दुसऱ्याक हेल्प करूंक वयता जाल्यार आमकां कुसलेल्यो नेवऱ्यो गावता. कुसलेल्यो नाकाल्ल्यो गाळयो. फाटीं आनी एक बायल तोंडार 1000 रुपया मारून वयताली. आनी खूब अशें कितें थोडे लोक मॅसेज करून तुमकां कापां आसता काय म्हणटात, तसलेय आहा नाका जाल्ले लोक. आनी कोण कितें कॉमेंटां मारतात. सो हे कॉमेंट जे आसता पळय ते एवरीडे आसतात. हे यूट्यूब सेक्शनान तुमी यूट्यूबर कोण आहा पळय तेंकां तुमी पर्सनली जावन कोणायकू वचून विचारा की कितलेय बरें केलें न्हू, डिफेम करपाक लोक आसतात. बट नथींग रॉंग. हेतूनच आमी कितें तरी शिकतले न्हू की कोण कसो आनी कोण कसो फ्रेंड पळय तो मनशाक कितलो लागीं घेवन वचोंक जाय. आमी न्हू हे युट्यूब चॅनला वयल्यान न्हू बरे लोक पळयलेले आसा, वायटूय लोक पळयलेले आसा, आनी कोणाचे बरे करून सुद्दां बॅकफायरूय जाल्लेले आसा. आमी एवरी टायम हांव जाल्यार बाबा एवरी टायम कोणाचें बरेंच चित्ता. ओके. आनी ऍट द एंड फुडल्या मनशाचें कितें ना कितें रॉंग आसता. आतां आमी कितें सदीत पर्सनली काय दुसऱ्यांच्या घरान वचोन तेंच्यांनी कितें रॉंग केलां, कितें कसली तेंची कितें म्हणटा ते तेंचो बिहेवियर कसो तो आमकां खबर आसचो ना. आमकां कसो कळटलो. लोक येता आसतना मनीस म्हाका अशें जालां अशें जाता. आनी जेन्ना त्या मनशाक हेल्प पावली न्हू मागीर मनीस वय मागीर मनशाचो सारको रुबाबूच चेंज जाता. कापास तसा जाता मागीर मनशाचो रुबाब चेंज जाता. मागीर मनीस आनीक कितें खंय नॅक्स्ट लेवलाक पावता. हैदराबाद पावता कोण कॅश स्ट्रेट करपाक, कोण आनीक खंय पावता, कोण हें करता, कोण तें करता. अशें चिंतिना बाबा, कोण फोक फोडटा अशें चिंतिना बाबा. त्या टायमार आमी इतली मेहनत करताले, आमच्या बॉल्सान 1 रुपया आसनासलो. आयज आमचे कडेन 2 रुपया एक्स्ट्रा आहा, एटलिस्ट तेजो बिझनस वाडोवया. तशें जाल्यार म्हाज्या अंकिताच्या आमच्या घरान बरें व्हडली टॅरस आसतली आसली न्हंयांचें घर काडून. आमी दुसऱ्यांक कित्याक हेल्प करूंक वयतली आसली. सारकें न्हू. तशें आसता तें. सो कितें कोणाची तुमी हेल्प करता न्हू एक लिमिटान करूंक जाय. करा ना न्हू व्हेरी गूड. आमी करता तशें तुमी फुडें सरा, हेल्प करा. बट एवरी टायम त्या मनशाक घेवन बसपाचो ना. वॉट गायज पळय आतां मनीशान ही पळय च्या हाडलेली आहा. ओके. सो वॉट आय हॅव डिसायडेड इज आमी कोणाकूय हेल्प करता न्हू, कोणूय जावं तो, जावं अंकिता जावं अविनेश जावं एलिस्टर जावं कोणूय. हांव तुमकां एक बेसिक्स नांवां दिता. ओके. हांव तुमकां अशें सांगिना की हे ते व्हडले सांगिना. कोणाकूय आमी आतां हेल्प करता न्हू, आमी एक सर्टन लेवलाक हेल्प करतली. आनी अशें तर आमकां इन फ्युचर अशें दिसलें की बाबा तो मनीस आतां लायफान स्ट्रगल करता, म्हणजे ही इज डुईंग समथींग, म्हणजे तेजो आमी बुनियाद मारून दिली, आतां ती फुडें काम करतात न्हू गो, आपणाचो बिझनस वयर सेट करतात, जाल्यार त्या मनशाक हांव परत हेल्प करच्या जाग्यार आय प्रिफर हेल्पिंग समबडी एल्स. आतां एग्जाम्पल पळय, आमी आतां इतल्या जाणांक हेल्प केली. ओके. इतल्या जाणांक हेल्प केली, तेंच्यांनी काम केलें, थोड्यांनी बिझनस आपणाचो वाडयलो. ओके. आतां त्याच जाग्यार तर आमी परत वयतली आनी त्या मनशाक हेल्प करतली जाल्यार इट्स गूड फॉर नथींग. तेका हेल्प जाल्ल्या मनशाक हांव परत तर हेल्प करता जाल्यार आय एम गोईंग समवेअर रॉंग. हांव तर हेल्प करपाक वयता कोणाक, ज्या मनशाक खरी गरज आसा. आतां समज हांवें अंकिताक हेल्प केलो, अंकितान आपणाचो बिझनस वाडयलो
हांव परत तेका आतां हेल्प करूंक वचत जाल्यार आय एम अ फूल. कित्याक ते आपणाच्या लायफान सेट जाले न्हू, आतां ते कितें तरी करता. बट रायट नाव हांवें असल्या एका कोणाक गरज आसा पळय तेका हेल्प करची न्हू. हय सो आमी तशें चिंतला की कोणाक हेल्प केली, तो मनीस समज बाय चान्स इन फ्युचर दॅट पर्सन इज गोईंग गूड, तेन्ना आमी तेका फुडें हेल्प करच्या जाग्यार आमी तेका मोटिवेट करतले जाय तितलो, आनी तेच्या जाग्यार आनीक कोणाक हेल्प करतले. आणि एक तुमकां सांगूंक सोदता, कोणाचे हात पाय दोळे कान सारखे आसलेलो मनीस तंदुरुस्त दिसता, ती समज आमच्या कडेन पर्सनल हेल्पाक लागून येत जाल्यार आमी हेल्प करची ना. फाटी हे एक देड कितले रे 20-25 दीस पयलीं, 20-25 महिनो जालो. 20-25 न्हू, हय 10-15 दीस जाले, एक फॅमिली येयल्लेली म्हाजे कडेन हांगा. ओके, आय नीड हेल्प म्हणून पर्सनल हेल्पाक आमचे कडेन येयली जाल्यार दोगांचे बायलेचे आनी चेडवाचे दोनांचे हात पांय दोनी सारके आहा. ओके, व्हडली गाडी घेवन भोंवता, 2 व्हिलर बरी गाडी घेवन भोंवता, आनी त्या मनशाक हांव हेल्प करप म्हणजे म्हाकाच खंयचेर रॉंग दिसलें. कित्याक तूं बायल आवय आनी तुजें चेडूं, तुमी दोगां आसतना तुमच्या आवय बापायक पळोवंक शकना जाल्यार आमी कोण म्हणून पळोवपी. सारकें न्हू उलयलां. हांव पळय तुमचो आतां म्हाजो डॅडी आनी मम्मी, म्हाज्या डॅडी मम्मीक कोण पळयतलो, तुमी पळयतली ना न्हू. म्हाज्या मम्मी डॅडीक म्हाकाकूच पळोवंक जाय. हांव तशेंच म्हणूंक सोदता, ते जी कोण येयल्लेली तेंच्या घरान खूब प्रॉब्लम आसा ना न्हू, पूण तुमी दोनी पांय हात तुमच्या जाग्यार आसा, तुमी काम करून हेल्प करूं शकता न्हू. सारकें तसल्या मनशाक आमी कित्याक हेल्प करूं, ती बीन पर्सनल हेल्प युट्यूबार बीन घालूं नाका, सोशल मिडियाचेर घालूं नाका. तसली हेल्प करपाक आमी फुडें सराना. आय एम रियली सॉरी. हांव कित्याक अंबानी न्हू, हांव अंबानी न्हू न्हू गो. आमी बंबानी. आमी अंबानी न्हू. अंबानी आसलो जाल्यार हांव सगळ्यांक हेल्प करतलो आसलो, फाटी फुडें पळोवचो नासलो. म्हाजे हात बांदलेले आसा, हांव एक सर्टन लिमिटार हेल्प करूं शकता. म्हाजे कडेन जर 500 आहा जाल्यार हांव 4 लाख दिवं शकना, 500 रुपया दिवं शकता. 500 रुपयाच्या वयर कसो दिवं शकतलो. आतां च्या पियाता आनी चल्ली हनुमानाच्या देवळान. मेळटा तुमकां हनुमानाच्या देवळान डायरेक्ट. अटक गयो. ही एका फाटसून एक 2 बसी आहा मरे न्हू. हे रस्त्याचेर हेच प्रॉब्लेम न्हू रे हवी. आमी गेल्ले फावटी हांगासर आडकात आसता 1-2 वरां. परवरी रस्ते फोडल्या न्हू, त्या खातीर लोक आतां हांगाच्यान भितरल्यान येता. वाडदिवस जाला दिसता. गे टायमार पावली मरे आमी न्हू. सानवी, आज हमारा सानवी का बर्थडे है. सब लोगों ने इधर देखो, सब लोगों ने सानवी को विश करने का ना सानवी. मैं सानवी को सबसे पहले मैं बाजा लेकर आऊं. सबसे पहले मैंने सानवी क्या किया? दीदी आरती मैंने किया. तूने भी किया? मैंने सबसे पहले किया. हाँ हाँ, तू डांस करेगी मेरे. हाँ, तो आज पुष्पा करने वाली तू भी डांस कर. पुष्पा आरती निकाल रही है. पुष्पा ऐसे नहीं करते. पुष्पा ऐसे नहीं करते हैं. पुष्पा, हैप्पी बर्थडे.